केंद्र सरकारच्या 20 कलमी कार्यावळी अंतर्गत मेळिल्ले 1381 जमनीचे प्लॉट लाभार्थ्यांनी विकल्या अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी विधानसभेतल्या लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्यान दिल्ल्या आंकडेवारींतल्यान ही बाब मुखार आयल्या। आमदार चंद्रकांत शेटयेन हे विशींचो प्रस्न विचारिल्लो। मंगळारा काणा बाणावलेची ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेत सीझेडएमपीची येवजण 2019 खातीर जारी केल्ली भौशीक सुचोवणी बेकायदेशीर आनी अर्दकुटी आसा अशें म्हणत थळाव्यांनी एकमतान विरोध केलो। आमकां एक नवो आनी पारदर्शक सल्लागार प्रक्रिया जाय। सीझेडएमपीतल्या चुकांचो थळाव्यांची घरां आनी पर्यावरणाचेर व्हड परिणाम जावपाक शकता असोय भंय थळाव्यांनी उक्तायलो। राज्यात 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो 779 बसी अजूनय राज्यातल्या मार्गांचेर धांवतात। फाटल्या वर्सा येरादारी खात्यान हवेचें प्रदूषण करपी 60 बसींच्या धन्यांक चलन जारी केल्ले। राज्यात सध्या 141 इलेक्ट्रीक बसी कार्यरत आसा। ह्या बसींच्या कंत्राटदारांचेर आतामेरेन सुमार 77.77 कोटी रुपया खर्च केल्यात म्हणून मंत्री माविन गुदिनोन दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान उक्ताडार आयले। आमदार क्रूज सिल्वान हे विशीं अतारांकीत प्रस्न विचारिल्ले। गिरदोळी कोल्यामुट्टी गावात फाटले 8 दीस जाले लोकांक उदकाचो एक थेंब नाशिल्ल्यान लोकांची बरीच धांवपळ चालू आसा। संबंधीत खात्यांनी गेल्यार खंयचोच इंजिनियर केन्नाच नासता, सांगल्यार काना मनार घेना। आमी करप कितें? हें आतांच अशें जाल्यार मे म्हयन्यांत कशें कितें? थळावे जाप मागतात। पावसाचो हंगाम सोंपले उपरांत मदींच आडवेळो पावस पडिल्लो। ह्याच पावसाक लागून गोंयांत जायत्या वाठारांनी हातातोंडार आयिल्ल्या पिकांचे बरेच लुकसाण जाल्ले। पावसाचें उदक शेतांनी सांठोवन भातांक परतून कोम आयिल्ले देखून शेतकारांक बरेच लुकसाण जाल्ले। ह्या शेतकारांक लुकसाण भरपाय मेळ्ळी काय ना म्हूण विधानसभेत प्रस्न मांडिल्लो। गोंयांत पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून 13 वाठारांत पिकांचे बरेच लुकसाण जालें। वट्ट 4165 शेतकारांक लुकसाणेक तोंड दिवचें पडलें। 872.5 हेक्टर शेतां नष्ट जाली।
भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून नितीन नबीन हांची निवड झाली. नितीन नबीन हांणी दिल्ली पक्षाच्या मुख्यालयात भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून ताबो घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां परबी दिली. अध्यक्षपदा खातीर सोमारा भाजपाच्या मुखेल कार्यालयात वेंचणूक जाली. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, JP नड्डा हांचे सयत भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी हजर आशिल्ले. पेडण्या शासकीय इमारतीची 8 दिसां भितर दुरुस्ती करची नाजाल्यार आंदोलन करतले म्हणून मांद्रेचो आदलो सरपंच बाळा उर्फ प्रशांत नायक हांणी शिटकावणी दिल्या. सोमारा शासकीय इमारतीत आशिल्ल्या बायल आनी भुरगे उदरगत कार्यालयाचो स्लॅब कोसळून हेड क्लार्क जखमी जाल्लो. ह्या फाटभुंयेर मंगळारा आदलो सरपंच प्रशांत नायक हाणें कार्यालयाची पळोवणी केली. तशेंच उपजिल्लो अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. कोयराच्या साळगावकर मायनिंगे आड थळाव्यांनी सुरू केल्लें आंदोलन 8 दिसां पयलीं शांत जाल्लें आसतनाच आतां परत हे मायनिंगेक मुखार विघ्न उबें रावलां. प्रलंबीत मागण्या संबंधान दिलें उतर पाळूंक ना असो दावो करून थळावे लोक परत रस्त्याचेर देंवल्यात. ह्या लोकांनी सोमारच्यान मिनाची येरादारी आडोवन खणीवेलें कामकाज बंद उडयलां. मंगळारा दुसऱ्या दिसा लेगीत आंदोलन सुरूच आशिल्लें. म्हापसा नितळसाण दवरी नासतना चलपी आस्थापनांचेर FDAचे धाड घालप सुरूच आसा. सोमारा राती म्हापसा वाठारांत अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी 18 आस्थापनांची पळोवणी केली. तातूंत नितळसाण नाशिल्ले एक काजी विकपी दुकान धरून 7 आस्थापनां बंद केली. हेरांक संबंधिताच्या आस्थापनांनी नितळसाण दवरपाची शिटकावणी दिली. प्रस्तावित कोस्टल झोन व्यवस्थापन येवजणेक गोंयांत खर विरोध वाडत आसा. गांवांक ताच्या परिणामाचो अदमास घेवपाक फावो तो वेळ दिनासतना सरकार CZMPची मान्यताय बेगोबेग घेता असो थळाव्या लोकांचो दावो आसा. प्रशासनान सरकारी संसाधनांचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप करून तांचे हुस्के सोडयले ना जाल्यार खर आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या.
उत्तर प्रदेश नोएडात मंगळारा एका कन्स्ट्रक्शन सुवातेर एक गाडी थेट वचून खळयेत पडिल्ल्यान एकल्याक मरण आयलें. मेल्या म्हायती प्रमाण कार चालक कार बरीच वेगान चलयतालो अशें कळटा. सध्या पुलीस आनी सुरक्षा रक्षक घडणूक थळार दाखल जाल्ल्याचें कळटा. मुंबईत कार आणि रिक्षेमध्ये झालेल्या अपघातात दोघांक दुखापत झाली. मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण दोन्ही वाहनांमध्ये समोरासमोर टक्कर झाली. दुखापत जाल्ल्यांचेर सध्या उपचार सुरू आसात. या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. मंगळारा सकाळी मुंबईच्या घाटकोपरात एका दुकानाक उजो लागलो. उजो इतलो खर आशिल्लो की 3 जाणांक गंभीर दुखापत जाली. तातूंतल्या भितरल्या एकल्याची भलायकी गंभीर आशिल्ल्याचें कळटा. उजो कसो लागलो ते कळपाक मार्ग ना, पूण उजो लागताच उजो पालवी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार पावून उजो आटपांत हाडलो. सोमारा भुवनेश्वर मार्केट वाठारांत उचकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव घेवन उजो आटपांत हाडलो. उज्याक लागून कांय दुकानांचें लुकसाण जालें. 4 म्हयन्यांनी ही सेगीत दुसरी घडणूक जावन आसा. इंदौर मध्य प्रदेशात अन्न आणि वखदा प्रशासनान एका डेअरीचेर धाड घालून 150 किल पनीर, 300 किल क्रीम आणि 150 किल तूप जप्त केला. मेल्या माहिती प्रमाण हे सगळे पदार्थ नितळसाण नाशिल्ल्या वातावरणात तयार केल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले. देखून मंगळारा अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली.
नवी दिल्लीक सध्या डेंग्यूच्या दुयेंसान मान वयर काडल्या। याच म्हयन्यात आतामेरेन डेंग्यूचे 9 दुयेंती नोंद जाल्या। थंडी, जोर, आंग दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां जावन आसात। कोणाकूय जर अशी लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें आनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची अशें आवाहन दोतोरांनी केलां। उत्तर प्रदेश वाराणसीत दाल मंडी वाठारांत जिल्लो प्रशासनान बेकायदेशीर दुकानां मातये बरवण केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही दुकानां बेकायदेशीर आशिल्ल्याचें कळटकच ती दुकानां बंद उडोवपाचो आदेश दिल्लो, पूण निमणे जिल्लो प्रशासनान ही कारवाय केली। मंगळारा सकाळी दिल्लीक दाट धुक्या सयत कुलकुल्याची थंडी आनी हवा प्रदूषण दिसून आयलें। दाट धुक्याक लागून थळाव्यांक त्रास जालो, खास करून येरादारी करप्यांक आडखळ निर्माण जाली। मजगती हवा प्रदूषणाक लागून थळाव्यांनी भलायकेचो हुस्को उक्तायला। मंगळारा सकाळी जयपुरात दाट धुक्या सयत कुलकुल्याची थंडी दिसून आयली। सकाळ फुडें जाल्यार धुक्याक लागून वाहन चालकांक मुखार कांयच दिश्टी पडनाशिल्लें। तशेंच थंडेक लागून स्वेटर आनी कान टोपयेचो लेगीत वापर करचो पडलो। उत्तर गोंयांतल्या नामनेच्या मोरजे दर्यादेगेर सैमोगी आनी पर्यटकांनी गंभीर हुस्को उक्तायला। ह्या वाठारांत आशिल्लीं कांय हॉटेलां घाणयारें उदक थेट दर्यांत सोडटात, असो आरोप समाज वावुरप्यांनी केला। ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून ऑलिव्ह रिडले कासवाच्या प्रजातीचेर व्हड परिणाम जावपाक लागला। तशेंच व्हडा प्रमाणांत ध्वनी प्रदूषण आनी रोशनाईक लागून कासव दर्यादेगेर येनात अशें सैमोगींचें म्हणणें आसा। देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान दखल घेवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी सैमोगींनी केल्या।
सध्या राज्यात हार्ट अटॅकार मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाढ जायत आसा. कांयच हालचाल करनासतना बसून रावप हे एक मुखेल कारण थारूं येता. भलायकी बरी उरपा खातीर दिसाक एक फावट तरी व्यायाम करप गरजेचो आसा. तशेंच खावपा पिवपाचेर भर दिवन आपलो जीव घटमूट दवरप म्हत्वाचें. दिसाक एक फावट तरी चलपूय गरजेचें. कांयच हालचाल नासतना बसून रावल्यार जिवाक धोक्याचें थारूं येता. हालीसराक बायलांमदी लंग कॅन्सराचे दुयेंस जाल्ले दिसून येता. अजापाची गजाल म्हळ्यार सिगार न ओडपी बायलांमदी लेगीत लंग कॅन्सर जाल्लो दिसून येता. हवा प्रदूषण, धुंवर तशेंच तंबाखूचो वापर केल्यार लंग कॅन्सर जावं येता. देखून दर एकल्यान आपल्या भलायकेचो वेळार चेकअप करप गरजेचो. बरीच थंडी पडिल्ल्यान ब्रेन स्ट्रोकाच्या केसींनी बरीच वाढ जाल्या. खास करून उच्च रक्तदाब आनी काळजाचे दुयेंस आशिल्ल्या मनशाक धोको आसा. उण्या तापमानाक लागून धवळिल्ले वरी जाता आनी कांय वेळा ब्लड क्लॉट लेगीत निर्माण जावं येता. तेन्ना दिसपट्टे भरपूर प्रमाणात उदक पिवप आनी हायड्रेटेड रावप आनी रक्तदाबाचेर नियंत्रण दवरप गरजेचें. दिसपट्टे सोरो पियेल्यार माउथ कॅन्सर जावपाची शक्यताय उप्रासता. पयलींच माउथ कॅन्सर मेळपाचें प्रमाण वाडत आसा. वयल्यान तंबाखू खायत जाल्यार भलायकी आनीक इबाडपाक शकता. दर वर्सा 79 ते 979 जाणांक तरी माउथ कॅन्सराक लागून मरण येता. सगळीं व्यसनां बंद करीत जाल्यार भलायकी बरी उरतली म्हणून दोतोरांचें म्हणणें. आंगार टॅटू काडप जिवाक धोक्याचो थारूं येता. आंगार टॅटू काडिल्ल्यान कॅन्सर जावं येता. आजकाल तरणाटी भुरगीं आंगार टॅटू काडटात आनी उपरांत ताचो परिणाम वायट जावं येता हें तांकां खबर नासता. देखून टॅटू काडप टाळचें अशें आवाहन दोतोरांनी सगळ्या तरणाट्या पिळगेक केलां.